नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या कांय दीस पयलीं दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आम आदमी पक्षाच्यो कालकाजी मतदारसंघाची उमेदवार आतिशी हांचे आड सरकारी आचारसंहितेचे उल्लंघन करप ह्या आरोपा खाला कागाळ नोंद केल्या। ही कागाळ नवी दिल्लीच्या गोविंदपुरी पुलीस स्थानकात नोंद जाल्या। दिल्लीच्या मुखेलमंत्र्यान आचारसंहितेचो भंग केला असो आरोप पुलिसांनी केला। वेंचणुकेचो प्रचार बंद जाल्लो असताना लेगीत राती उसरा मेरेन आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते पडटाले। हाचे वेल्यान आतिशी हांचो मतदारसंघ कालकाजीन बरोच बोवाळ जालो। इतले दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेची तयारी पुराय जाल्या। सगळ्या 70 मतदारसंघा खातीर सुमार 1.5 कोटी मतदार या मतदानांत वांटो घेतले। वेगवेगळे पक्षाचे 699 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात देवल्यात आणि 96 बायला उमेदवार अस्पावीत आसा। मतमेजणी 8 फेब्रुवारीक जातली। निष्पक्ष आणि पारदर्शी मतदाना खातीर वेंचणूक आयोग आणि प्रशासन सक्रिय आसा अशी माहिती दिल्ली पुलिसाचे खास आयुक्त हांणी दिली। या किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस या इंटिमिडेशन न हो और वो अपना जो फ्रेंचाइज है उसको फ्री और फेयर तरीके से उसको वो एक्सरसाइज कर सके। इसके लिए हम इंश्योर करेंगे कि हमारे इलाके में प्रॉपर प्रेजेंस हो। ट्रिपल एरियाज हैं वहाँ पे हम अपनी पिकेट्स लगाएंगे, चेकिंग करेंगे, फ्लैग मार्चेस करेंगे जो इलाके हैं जहाँ पे कि कम्युनिटी सेंसिटिव हैं, और ये हम इंश्योर करेंगे कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे बहुत ही कड़ी चेकिंग हो ताकि कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट चाहे लिकर का हो, चाहे कैश का हो, चाहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभेच्या संयुक्त बसकेन राष्ट्रपतीच्या संबोधनाक उपकार प्रस्तावाचेर चालू आशिल्ल्या चर्चेक जाप दितले। उपकार प्रस्तावाचेर लोकसभेन कालसावन चर्चा चालू आसा। संसदेन अर्थसंकल्पीय सत्राच्या पयल्या पावंड्यार राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणाचेर चालू आशिल्ल्या चर्चेन संसदेच्या वांगड्यांनी वांटो घेतलो। जम्मू काश्मीरात हालींच जाल्ल्या कांय आतंकवादी घडामोडी विशीं नियाळ घेवपाक गृहमंत्री अमित शाह आज सुरक्षा बसका घेतले। आतंकवादा आड शून्य सहनशीलता नीतीची वस्तुस्थिती हाचेर चर्चा जातली असो अदमास आसा। दक्षिण काश्मीरात पुलगाम हांगा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याच्या एका दिसा उपरांत ही बसका जाता। जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हे बसकेन वांटेकार जावपाची शक्यताय आसा। राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणाचे चालू आशिल्ल्या उपकार प्रस्तावाच्या चर्चेन सोमारा उलोवप करतना विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी परत चीनाचो उल्लेख केल्लो। हाचेर तिडक उक्तायत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हांणी राहुल गांधी हांचेर खर टिका केली। चीनाच्या पैशांचेर जगतना तांचे उपकार मानपा खातीर राहुल गांधी चीनाचो जय जयकार करता अशी खर टिका तांणी केल्या। राहुल गांधी की मानसिकता भारत विरोधी मानसिकता, और चाइना से तो वो पैसा खाते हैं, से पैसा लिया तो वो उसके नमक का शरीयत दे रहे हैं। जिसका पैसा खाते हैं राहुल गांधी उसका शरीयत दे रहे हैं। चाइना के पैसे पर पलने वाले लोग हैं जो। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत सादर केल्ल्या अदमासपत्रकाक लागून गोंयांत पर्यटन मळाक खाशेलो निधी मेळ्ळा। ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वेलनेस आनी स्पिरिच्युअल पर्यटनाक मजत जातली अशें मत उक्तायलें। आयज मंत्रालयान आयोजीत पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्र्यांनी अदमासपत्रकाचेर उलोवप केलें। सामान्य नागरिकांक आनी शेतकारांक ह्या अदमासपत्रकांतल्यान सुटकेचो श्वास मेळटलो अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली। बजेटात टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड्स वो सेपरेटली एलोकेट केल्लो आसा। त्या टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चराचो प्रमाणात सपोर्ट जातलो, जेणे करून इको टुरिझम आसतले, कोस्टल टुरिझम आसतले, हेरिटेज टुरिझम हाचे सारखे डिफरंट प्रोजेक्ट्स आमी डेव्हलप करपाक येवपाक शकतले। सगळ्यात व्हड गजाल मेडिकल टुरिझम, हेल्थ केअर फोकसिंग ऑन आयुर्वेदा एंड अदर वेलनेस इनिशिएटिव्ह या बजेटात खूप मोठ्या प्रमाणात त्याच्यानी भर दिला। आम्ही सातत्यात केसीसी लोन सदांच शेतकरी वचून लोन जे काडटालो तेका एग्रीकल्चर गहाण दवरचे पडटाले, बट तेन्ना आतां गोंयच्या डायरेक्ट एग्रीकल्चरिस्टांक आतां पर्यंत जेंच्यांनी घेतले ते
15,500 फार्मर्स आशिल्ले जे 1 लाख रुपयापर्यंत लोन घेताले, तांची लोन लिमिट ही 5 लाख रुपयापर्यंत वाढल्या. खंयसरूय मॉर्गेज ते कांयच न दवरता, हे डायरेक्ट आसा. ताच्या पलीकडे आनीकूय बी फार्म घेवपाक शकता. गोंया खातीर 3 नवी रेल्वे स्थानकां मये, नेवरा आनी सांव हुजे दी आर्यल जाहीर केल्ले खातीर कोंकण रेल्वेक मुखेलमंत्र्यांनी परबी भेटिली. ह्या वाठारांत जोडणी वाडोवपाक ह्या रेल्वे स्थानकांचो म्हत्वाचो वांटो आसतलो अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. स्वागत करता. मये हांगासर, नेवरा हांगासर आनी सावजोर आसा, 3 नवी रेल्वे स्टेशन्स राज्यांनी जी डिक्लेअर केली, ताच्या खातीर हांव स्वागत करता. गोंया खातीर खूब व्हड गजाल आसा. कोंकण रेल्वेची 3 स्टेशन विल प्ले द इम्पॉर्टंट रोल. आनी आमी जेन्ना म्हणटा की ही कनेक्टिविटी रेल्वेचो वापर जो आसा ट्रॅव्हलिंगा खातीर इन फ्युचर करपाक शकता. रोड ट्रान्सपोर्ट कमी करून रेल ट्रान्सपोर्ट गोंयांत वाडोवचो, जो आतापर्यंत दिवपाचो सरकाराचो मोख आसा. स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्या उपरांत तांची देखरेख हातान घेवपा खातीर खासा धोरण तयार करतले अशी माहिती IPSCDLचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजय रॉड्रिगेज हांणी दिली. पुराय जाल्ल्या कामां संबंधी कांय प्रश्न उप्रासल्या त्या विशीं मुखेलमंत्र्या वांगडा बसका घेवन चर्चा करतले अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. As you know, we have completed our Santinez project, but the Tadmad junction, it is not that the road is pending, it is the sewage line which is pending. It is extremely challenging. We have also filed in the Honorable High Court that we will start on 2nd of Jan, which we have started. Work is going on. I hope that we will be able to tackle and overcome this challenge and complete it by 31st of March. स्मार्ट सिटी मिशना अंतर्गत चालू आशिल्ल्या कामाचेर उलोवप करतना संजय रॉड्रिगेज हांणी ह्या मिशना अंतर्गत कामां स्थिर गतीन चालू आसा अशें सांगलें. रस्त्यांची मुळावी बांदावळ, गटार वेवस्था आनी भौशीक सुविधांनी म्हत्वाची सुदारणा जाल्या अशें तांणी सांगलें. भौसांक असुविधा जावची ना अशा रितीन ह्या प्रकल्पाची कामां चालीक लायल्यात अशें तांणी म्हळें. As far as roads are concerned, we are okay with 31st March deadline. And as far as sewage is concerned, the major work is at Santinez at Tadmad junction, which also we have given a deadline. Besides that, there will be no public inconvenience on roads. As I said, we will do our pavements because shifting of services is a big challenge and we want to do it slowly. And it will keep happening till the monsoons. We need to clear the drains wherever we have worked, at least out of get all these services out. भूतानचो राजा जिग्मे खेसर नामगेल वांगचूक हांणी आयज प्रयागराजांतल्या महाकुंभान वांटो घेवन त्रिवेणी संगमाचेर स्नान केलें. तांचे वांगडा उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हजर आशिल्ले. प्रयागराजांत चालू आशिल्ल्या आध्यात्मीक कार्यावळींत देशी तशेंच विदेशी भक्तांनी त्रिवेणी संगमात करून धार्मीक विधींत वांटो घेतलो. भूतानचे राजा वांगचूक हांणी आयज सकाळीं आरतींत वांटो घेतलो. उपरांत बोटींतल्यान संगम घाटाचेर करून सायबेरियन सुकण्यांक खाण दिलें. ताचे उपरांत प्रयागराजांतल्या अक्षयवत आनी हनुमान देवळाक भेट दिली. तशेंच डिजिटल महाकुंभ अणभव केंद्राक भेट दिवन आधुनीक तंत्रगिन्याना वरवीं महाकुंभा विशीं म्हायती जाणून घेतली. भूतानच्या राजाच्या भेटेक लागून भारत भूतान इश्टागतीचे आनी सांस्कृतीक संबंद अदीक घटमूट जावपाचे दिकेन ही एक बरी गजाल आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.